गोय ट्रॅफिक पोलिसांनी 15 भर चलयल्ले रस्तो सुरक्षा मोहिमेन 56,000 बेशिस्त गाड्यो चलयतल्यांक तालाव घाला। चडश्यो केशी हेल्मेट घालिनासतना स्कूटरी चलयतल्यांच्यो। ट्रॅफिक पुलीस म्हणटा खूबशे लोक खंय आता हेल्मेट घालूंक लागल्यात, मात असल्या मोहिमांचो खंय पुलिसांचेर ताण येता। गोय ट्रॅफिक सेलान गोयान ट्रॅफिक सुरक्षा आनी गाड्यो चलयतल्यांक शिस्त लागची म्हणून 15 एप्रिल ते 30 एप्रिल मेरेन खासा मोहीम काढली। ह्या पंदरवड्यान 56,297 बेशिस्त गाड्यो चलयतल्यांक तालाव मारलो। तातूंतल्यो 45,636 केशी हेल्मेट घालिनासतना टू व्हीलर चलयतल्यांच्यो। 285 जाणांकडे लायसन्स नाशिल्ले जाल्यार 324 जाण पिवन गाडी चलयताले। The response from 15th to 30th we had this drive. Response was wonderful. I mean, we see at least around 85 to 90% of the people wearing helmets on the road nowadays. There are some mischievous elements who only after seeing the policeman they will wear a helmet. But this notion is actually wrong. They should wear the helmet for their own safety, not for because the policeman is standing there. असल्या मोहिमांक लागून खंय ट्रॅफिक पुलिसांचेर ताण येता। What is happening is here in this particular drive, we had taken extra staff from the police station and used them in traffic. So what happens? We have to compromise the work at the police station to hold this type of drives. So for a few days it works better, and it is a total strike by the police department on traffic violations. So after a few days gap we may continue with the drive again. प्रुडेंटा खातीर मुकेश कुमार। बहुजन समाजाच्या मुख्यमंत्र्याक काढून परत आपूण मुख्यमंत्री जावपाचे रक्षा मंत्री पर्रीकराचे यत्न चल्ल्यात म्हणून राष्ट्रवादीच्या ट्रजान डिमेलोचो आरोप। रेवणा एनसीपीच्या बसकेंत ट्रजान हे उलयलो। भुरग्यांक खंयचे भाशेन शिकोवप ते आवय बापायक थारवानी अशें ट्रजान म्हणटा। अध्यक्ष जुजे फिलिप आनी सांगेची राखी नायक कार्यावळीक आशिल्ली। उद्या पर्रीकराची जाय तो बरो फटींग आणि तो एक बहुजन समाजाचो मुख्यमंत्री बहुजन समाजाला त्याला फट मारून परत येऊ शकता। त्याका पोषक दिवचे ना ते आता वावरतात बीजेपी फूट घालतात। जेन्ना दुसऱ्याचे पाड घालताय वयर जीव असता तो पळयता आणि तुका वायट बुद्धी घेऊन तुमच्याच पाड घालतात। तुमच्या हाती आपल्या भुरग्याचो फुडार ठरयतलो कोण? आम्ही तुमच्या पैशाचेर आम्ही डिसायड करतले तुमच्या भुरग्यांनी कितें करचें तें? आमची एकूच मागणी आसा, आवय बापायक ठरवली सगळे भाशेन धरून दी, आमकां काय ना मराठी दी, कोंकणी दी आनी इंग्लीश दी। आमकां परतूय ऑफिसा वतकीर एप्लिकेशन दिवपाक जाय किंवा आमकां तुमची स्किमी बंद करतले म्हणून धमक्यो जाय काय आमकां विकास जाय आनी आमकां सगळ्यां बरोबर सांबाळून घेवपाक जाय। तुमकां सांगता आज अशी परिस्थिती सांगेर जाल्ली आसा, गांवांनी फूट पडल्या ह्या राजकारणाक लागून। अरे राजकारणात एक दिसाचे गांवचे लोक आज झगडटात, दोन हे जातात, देवाची उत्सवा सुद्दां राजकारण येता। खंय उलयता तुमी? आज राजकारण हे मनशाक पर्याय दिला आपलो विकास करपा खातीर, ना तुमचे पर्सनल घेवपा खातीर। हे कोणाले बापायले बेस न्ही जो लोकांनी वोट घेतलो आनी तुमकां बुद्ध शिकयतलो। आज तुमकां वेळ आयला, तुम्ही खणखर रावात, एक मत निर्माण करात आणि तुमचे मत जे दितले ते बरं मनशाक चिंतून दियात। स्त्री शक्ती जर प्रबळ जावपाक जाय, आमचे राखी नायक आसा। 2017च्या इलेक्शनाक राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची जी उमेदवार आसतली ही राखी नायक आसपाक जाय आनी दुबावना पक्ष श्रेष्ठी आमचे मानून घेतलो जर तर तुम्ही सगळे राखीच्या बरोबर रावले जाल्यार। हो जे बीजेपी दिसरात उलयतालो गरीबाचे आयज बरे करतले, गरीबांक आमी बरी सुविधा दितले, बरो गव्हर्नमेंट जाले। आयज हो गव्हर्नमेंट हाली दादागिरी करता म्हणून भारतांतलो नामनेचो गोंयकार कार्टुनिस्ट मारियो मिरांडाची सोमारा 90वी जयंती। हे निमतान गुगलान मारियोच्या यादीन डुडल केला। हो गुगल डुडल आनी एक कार्टुनिस्ट एरन रिनियरान केला। गोंयकारां खातीर ही अभिमानाची गजाल। भारतांतलो नामनेचो कार्टुनिस्ट मारियो मिरांडाच्या यादीन गुगलान डुडल केला। मारियो मिरांडाची सोमारा 90वी जयंती। सामान्य मनशाच्या जिवितांत दिसपट्ट्यो घडपी गजाली आपल्या कार्टूनांतल्यान वेगळेच पद्धतीन मांडपाची एक खाशेली शैली मारियो कडेन आशिल्ली। तांच्या ह्या शैलीचेरूच गुगलान डुडल केला।
दुसरो एक कार्टुनिस्ट एरन रियनरान हो डुडल तयार केला. गोंयकार व्यंगचित्रकाराचो गुगल डुडल ही गोंया खातीर एक अभिमानाची गजाल. कितल्याशाच लोकांनी फेसबुकाचेर ट्विटराचेर हे गजालीची तोखणाय केल्या. दोन मे 1926 मारियो मिरांडाचो जल्मदीस. गोंयांतूच न्ही, गोंया भायर आनी संवसारीक पावण्यार मारियो ताचे कार्टुनांक लागून फामाद. ताका भारत सरकाराचो पद्मश्री आनी पद्मविभूषणय भोवमान मेळ्ळो. ते भायर कितलेशेच आंतरराष्ट्रीय आनी राष्ट्रीय पुरस्कार मारियोच्या नांवार आसात. 11 डिसेंबर 2011 हो कार्टुनिस्ट हो संवसार सोडून गेलो. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. कुडचडे नगरपालिकेन बाजारांत ठरावीक आनी आपल्याक जाय तांचीच अतिक्रमण हटाव मोहीम सुरू केल्या म्हूण बाजारकार बोवाळ मारूंक लागल्यात. अधिकाऱ्यांक हप्तो दीत जाल्यार खंय नगरपालिका रस्त्यार सामान लावंक दिता. ह्या गुड्डूल आसांनी खंय पालिकेच्या मुख्य अधिकाऱ्याचो हात आसा. सीओ म्हणटा मोहीम केल्या म्हूण हप्त्याचो आरोप जाता. एक लक्षात दवर, म्युनिसिपालिटी कायदो सगळ्या सारको लायात. कळडवर कोण चीफ ऑफिसर आसा तो सांग, आमी चेक करता. कळडवर आनी कायदो सगळ्या लायात इम्प्लिमेंटा हाडात. आमी कायद्याचे मानच्या कळडवर आमी सगळो कायदो मानतात. तूं सगळ्या सारकें एक कायदो लाय आनी मागीर हें हांगा दवर जाल्यार पळय. आमी हें सुद्दां दवरना. जो आज चालू जाल्लो आसा ती बरोबर गोश्ट आसा, पूण ताणें सिलेक्टिवली लोकांक सिलेक्ट करून तांगेल्या दुकानाक हात घातला. प्लस भाजी जी इल्लिगली जे दवरतात तांचे कडेन पयशे घेवन म्युनिसिपालिटी तशीच दवरता. तांकां कोण हात लायना. दुकानवाल्या त्रास करता, पूण तांचे पारालेल जे भाजीवाले बशिल्ले आसा तांचे कडेन पयशे घेतात. 100 रुपया 150 रुपया पर डे नांव सोंप्याचें. पूण सोंपो इल्लिगली कलेक्ट करतात ते तांकां लिगली कांय करनात. आनी आमी भायर दवरल्यार आमी आमच्या सामानाक पेनल्टी म्हणटात. पूण जर तांकां पयशे दी 100 रुपया 150 रुपया पर डे जाल्यार ते लावपाक दितात. तुमी म्हणपाक सोदतात पयशे दिल्यार करतात म्युनिसिपालिटी रेडी आसा? हय, ते रेडी आसा. पयशे दी आनी लाय म्हणटात. ते इल्लिगली तांगेले तुमी लाया म्हणटात. पयशे दी आमी पळयता. तुमचे ड्रायव्ह बी कांय घेना. तुमी पयशे फारीक करात आनी आमी कांय एक्शन घेना. म्हाका दिसता हितून सीओ बी गुंतलेलो आसपा जाय आनी सीओक कितें तरी कमिशन आसतलें अशें म्हाका दिसता. आजची जी मोहीम केल्या ती सीओची ऑर्डरी प्रमाणे जाल्या. आनी आज आमी ताका वॉर्निंग दिला सगळ्या दुकानदारांक सगळें सामान भितर दवर म्हणून सांगलां. ही मोहीम अशी चालू उरतली आनी फाल्यांच्यान आमी मुखाल्ली मोहीम तांकां फायन मारपाक चालू जातात. आज तुमी तांकां वॉर्निंग केला? आज सगळी आमी वॉर्निंग दिवपाची सगळ्या मार्केटांक वयर आनी हांगा जी सोडा मार्केटांक सांगलां. तेंच्यान सगळें सामान भितर दवरलां सद्या. नगरपालिकेचे मुख्याधिकाऱ्यान आरोप न्हयकारलो. तो म्हणटा आरोप करतले इतलो तेप खंय आशिल्ले. कांय लोक म्हणटा कितें तुमी थोड्यांकच म्हणटा सिलेक्टेड लोकांक हें करता म्हणून. सिलेक्टेड करपाक मागीर सोयरे बसून आहाय थिंगा तांकां सिलेक्ट करता चलना. ते भाजी मार्केट आहा ते तांकां तुमी अजून हात तांकां काडना पळय. तांकां थंय दवरल्या म्हणटा एलिगेशन म्हणटा तुमी कमिशनाचेर हें करना. भाजीवाल्याक कांयच हें केलें ना. भाजीवाल कितें प्रॉब्लम कितें आहा भाजीवाल? ते एन्क्रोचमेंट न्ही तो. एक फावट तेंचेर तुमी हें केल्लें. आनी हायचो कमेंट्स केला न्हू एन्क्रोचमेंट. हेजे रोखडेच आख्खे केपें कुडचडा जायना न्ही तें चालू आसा न्हू. ड्रायव्ह चालू केलो ना हेजो. एलिगेशन करप व्हेरी सोंपें. प्रूव करया म्हणून सांग तांकां. आनी एक ते 100 रुपया दिवपाक तसलो सीओ न्हू म्हूण सांगप. एलिगेशन करपाक तेंचे येयले म्हणटकीर इतले तेंप आमकां अशें सांबाळ्ळे आमी. तेन्ना कितले पयशे लागले आमकां? आयज ड्रायव्ह केलो म्हणून एलिगेशन कपेस जाली. मयूर नाईक, प्रुडंटा खातीर. घेऊया एक विराम.